इनसेन्सिटीव BJP गव्हर्मेंट. आणि जेन्ना हांव त्या पेशंटा बरोबर GMCत आयले तेन्ना आय हॅड नो वर्ड्स टू से. आय फेल्ट व्हेरी डावन. म्हाका खरेंच मनांतल्यान वायट दिसलें. आय फेल्ट एज इफ आय एम कम टू सम इंटिरियर पार्ट ऑफ इंडिया. खंयचे तरी एक बारीक गांवांत खेडेगांवांत आयला अशें दिसलें त्या हॉस्पिटलांनी. कित्याक पळोवपाक गेल्यार पयलें म्हणटा ते बेजीक फॅसिलिटीज आर डिनायड टू द पेशंट्स. पयलें गेल्यार थंय उदकाक लागून झगड्यो. हांव सुमार 9:30 पावलें. उदकाक लागून झगड्यो धरून एकमेकाक. कित्याक लागून तोंड धुवपाक उदक ना, बाथरुमांत सॅनिटेशनाक उदक ना, विजिटर्स येता तांकां उदक ना. आणि पेशंट्स वर रियली दे डिडंट इवन हॅव अ ग्लास ऑर मग ऑफ वॉटर टू ब्रश और ड्रिंक. I feel a person can do without food for say 4-5 days, but water no. No person can live without water. So I feel government is least bothered. The government who cannot give water to the people or patients who are suffering, what achedin the government can give to others. विकट परिस्थिती म्हणल्यार आनी मातशे मुखार गेले आनी पयलें स्ट्रेचर्स. थंय स्ट्रेचराचेर एकली प्रेग्नंट बायल न्हिदून आसा आनी ती वळवळटा. डिलिव्हरीक वचपाचो टायम जाला म्हणून. आनी इट वॉज सो बॅड दॅट शी वॉज कॅरिंग सच अ बीग वेट एंड स्ट्रगलिंग ऑन दॅट स्ट्रेचर. एंड बिलीव मी वेन आय एम स्पिकींग दीस आय एम स्पिकींग फ्रॉम माय हार्ट विच आय हॅव सीन. स्ट्रेचराचेर ते बायलेक पळोवन प्रेग्नंट बायलेक पळोवन इतलें वायट दिसलें. हांवें स्टाफाक विचारलें बाबा हें कितें काय म्हूण बेड ना रे. आनी तिका आतां इतलें उगोत थंय भायर दवरलां. तो म्हाका सांगता ना बेड न्ही कमी आसा. तिजो टायम येवपाक अजून 2 वरां आसा न्ही. तिका जावपाक येतलें तेन्ना आमी व्हरतलीं. इट वॉज व्हेरी बॅड टू सी दॅट बेड ना म्हणून तुमी प्रेग्नंट बायलेक काडून स्ट्रेचराचेर दवरता. इन दॅट एगनी इन दॅट पेन लिटल शेक्स द चायल्ड इज गॉन द मदर कॅन गो. सांगपाचें म्हणल्यार एम्ब्युलन्स आर रॉटिंग देर.